केरी 70च्यो टुरिझम कॉटेजी सध्या जाल्या ड्रग एडिक्ट बेबदे आणि तवनासाचे अड्डे भोवतणी वाढलं बुट्ट 2002 तेन्नाच्या सरकारान सुमार कोटीभर मोडून कॉटेजी बांदिल्ल्यो मात तांचो टुरिझमाक कांयच उपेग जाल्लो ना। सध्या ह्या कॉटेजींची दशा जाल्या सरकाराचे पयशे उदकांत टुरिझमाच्या नजरेनय दमडेचो फायदो ना फक्त अड्डो। महादेव जोशीचो ग्राउंड रिपोर्ट। Buildings are ready. There is no watchman or whatever this thing. There are trees growing there. There is a jungle. Everything has been stolen. What are you doing? When are you going to do it? I want to know about this cottages. GTDC ट्रान्सफर करून ती खंयचे पद्धतीन आमी चलोवंक मेळटा पळय हेज्या खातीर आमचे कॅबिनेटाक वचपाची हा कॅबिनेट डिसिजन जाल्या नंतर ह्या प्रॉपर्टीचो सूक्ष्म जातलो जाल्यार म्हाका करपाचें ना म्हणून सांगात। तांचो आग्रह आसा जाल्यार हांव थंय येवपाची तयारी आसा। केरी 70 हांगा बाब राणेन विचारलेलो ते प्रश्न म्हणटा केरी 70 हांगा आशिल्लो ट्युरिस्ट कॉटेजी खूब वायट परिस्थितीत आसा। काही टेक्निकल इश्यू लागून हें काम पेंडींग उरलेलें आहा। हांव आतां डिपार्टमेंटाक सांगलां की इमिडिएटली एक्शन घेवन हें काम हातान घेया। फुडल्या वर्सा भितर हें रिनोवेशन काम आमी हातान घेवन कंप्लीट करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा। दर फावटी विधानसभेत पर्येचो आमदार प्रतापसिंह राणे केरी टुरिझम कॉटेजींचो विशय काडटा आणि दर फावटी टुरिझम मंत्री इन्स्पेक्शन करून परिस्थिती जाग्यार घालता म्हूण सांगता। मात जमिनी परिस्थिती वेगळीच त्यो टुरिस्ट कॉटेजी म्हणपाची परिस्थिती उरिल्ली ना। केरी 70च्या टुरिझम कॉटेजींची जाल्या दशा। वर्ष 2002 तेन्नाच्या बीजेपी सरकाराच्या काळात सुमार कोटीभर मोडून ह्यो कॉटेजी बांदिल्ल्यो मात ताचो एका रुपयाचो फायदो टुरिझमाक जाल्लो ना। कॉटेजींचो जाला अड्डो थंय ड्रग्स सोरो पार्ट्यो सगळ्यो असल्योच गजाली आनीकूय कितें कितें चलता सांगू नजो। ही उक्काची बाटली वा उक्का ड्रग्साच्यो असल्यो बाटल्यो हांगा कितल्योश्योच पडल्यात। ही कॉटेज न्ही हो एक अड्डो जावन बसलेलो आसा जेणे करून आयज आमी दाखयता की हांगा जे हुक्का जे ड्रग एडिक्ट आसा ते हांगा हो आसा हो हांगा अशे पद्दतीन मेळ्ळेले आसा जे कांय ड्रग एडिक्ट करून हांगा जी वस्ती लोकांची आसा किंवा जे वायट छंदाचे भुरगे किंवा लोक येतात ते ही सगळी करता हांगा खरेंच बाटल्यो बिटल्यो खूब पडलेल्यो आसा आनी सदांच हांगा चालू आसता जे गैरव्यसनी लोक आसा ते हांगा वायट कृत्य करतात दुष्कृत्य करीत आसता आनी येता कदाचित खूब कितें घडोवंक शकता। हांगासरली दारां नळे जनेलां लोकांनी निखळावन फारायली ते आनी नवे बांदपाची गरज ना। ढाचो तितलो शाबूत आसा रिपेर केल्यार कॉटेजी जाग्यार येतल्यो। दारां खिडक्यो परत बेसीन कितें मेळटा ते सगळे हल्लेले आसात आणि ही सगळी झाडां जी वाडलेली आसा ते सबंद सगळे सोरोप खंयची जनावरां येवन रावता सगळे हांगा कुत्रे सुद्दां मेले कुचलेले पळय हांगा आनी सगळे विंडो बी सगळे फोडून उडयल्ले आसा लायटी कितें बल्ब सगळे चोरलेले आसा हांगासर आनी हे जर परत नवीन बांदपाची सुद्दां गरज बरें चकचकीत करून जायत जाल्यार सरकारान आमच्या बरें करूं येता परत ते निवळ करून सगळे लायटींग बी परत घालूं येता। नवो टुरिझम मंत्री तरी लक्ष घालीत काय म्हूण केरीचो लोक रावला। ही 1 करोडाची बिल्डिंग त्या वेळार 2000 बांधलेली ते लोकांचे आमी टॅक्स पेयर जे लोक आसा त्यांचे सरकारान मातीमोल केल्ले आसा हेजेर सगळ्याची चौकशी करची। आणि ह्या माध्यमातून हांव 2012 जेन्ना पर्रीकरांचे सरकार येयल्ले तेन्ना स्पेशल जो पर्यटन मंत्री आसलो परुळेकर ताका हांगासर घेवन स्थानीक आमदारा बरोबर हांगासर इन्स्पेक्शन केल्लें हांव बरोबर आसलो आणि तांकां सगळी ही योजना दाखयल्ली आणि तेन्ना परुळेकरान आश्वासन दिल्लें की आपूण हे 3 म्हयन्यान काम करता म्हणून। त्या परुळेकराची 5 वर्सां टर्म सोंपले तरी काम जावंक ना। हांव माननीय मुख्यमंत्री आणि पर्यटन मंत्र्यांक हेतून लक्ष घालचें आणि हे बेगोबेग करचें नाजाल्यार आमकां हेजे शिवाय रस्त्यार येयल्या शिवाय गत्यंतर उरचें ना। सरकार एके वाटेन इको आणि हिंटरलँड टुरिझमाच्यो गजाली सांगता आणि हिंटरलँडात इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी आणि सेक्युरिटी नाशिल्ल्यान टुरिझम स्पॉटांचेर बुरशेपणा आणि कायदो सुवेवस्थेचे प्रस्न उप्रासतात।
मात आशिल्ल्यो कॉटेजी उजार करूंक बीजेपीच्याच सरकाराक 1.5 दशक जाले जमना. मेंटेनन्स जमना जाल्यार बांदल्यो कित्याक? प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. आमोण्या नावेलेच्या वेदांता मायनिंगाची मशिनरी आनी कर्मचाऱ्यांक यो वच करूंक आडखळ येवची न्ही म्हूण हायकोर्टान पुलिसांक खबरदारी घेवंक सांगल्या. आदल्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या कामगारांच्या आंदोलनाक लागून वेदांता कंपनी हायकोर्टांत गेल्ली. इतले मजगतीं आंदोलक कामगार वचून सभापती आनी सांखळेच्या आमदाराक मेळ्ळे. ते आमदार आनी सीएमाची मध्यस्थी मागतात. हायकोर्टात वेदांतान आर्ग्युमेंट घाला तो असो. आमोणा आनी नावेले प्लांटावेल्या आदल्या कॉन्ट्रॅक्टराक काडून नवे कंत्राटदार नेमल्यात. ह्या प्लांटावेले कामगार आनी येरादारीक आदल्या कॉन्ट्रॅक्टराचे कामगार आडखळ करतात. आमोण्या आनी नावेली प्लांटाचे काम सारखे चलचे म्हूण पुलिसांची सेक्युरिटी जाय. हायकोर्टान केस 15 सप्टेंबर मेरेन धुकलून कंपनीक अंतरीम थाकाय दिल्या. वेदांताच्या आमोण्या आनी नावेलेच्या प्लांटाच्या कामाक आडखळ येवची न्ही म्हूण खबरदारी घेवंक हायकोर्टान सरकाराक सांगला. दुसरे वटेन आंदोलक कामगार सांखळेचो आमदार सभापती आनी मुख्यमंत्र्याची मध्यस्थी मागतात. ती कंपनी गांवांत आमी कितें काडटा तर आमकां कितें तरी बेनिफीट जावचो. कसलेय कंपनी फाटल्यान बेनिफिटा उपरांत ते जरी डिसएडवांटेज आसतात तशें आमी भरपूर ग्राफायटाचो पोल्युशन जाता. पूण ते आमी कित्याक बेर केले की आमकां स्थानिकांक आमकां काम गावता. आयज तांकां अशें जालां की आमी ओग्गी रावल्यात जावं आमी ओग्गी रावले कित्याक थोड्यांक तरी काम गावता. पूण आयज पूर्णपणे ते आमच्या गांवच्या नाकारून फक्त ते आपले कोण एकूच कॉन्ट्रॅक्टर हाडून एसएस म्हणून सबंद काम तांकां दिवंक सोदता. आमी पोल्युशन खावपाचें आनी काम तेंच्यांनी करपाचें. आनी ही आयज कॉन्ट्रॅक्टरांची पाळी आहा, फाल्यां सगळ्या वर्करांची पाळी आनी प्रत्येकाचेर हें आसा. तेन्ना नावेली आमोण्या सरावंडींग सगळे लोक ह्या विशयाचेर एक आसा आनी हें आंदोलन आमकां विश्वास पूर्ण आसा, भाईचेर विश्वास आसा आनी भाई हेका तोडगो काडटलोच. आणि आमचो आमदार सभापती माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि मुख्यमंत्र्याचेर पूर्ण विश्वास आहा. देवा फाटल्यान आमची तेजेरूच श्रद्धा आहा सगळी आनी तो आमचें काम करतलोच अशें आमकां 100% विश्वास आसा. न्यू कॉन्ट्रॅक्टर येयलो काम चालू केलें आनी कंपनीन आमकां लेटर धाडून काम बंद करपाक लागलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी तुकाराम मराठे. बोरये सांकवा कडेन सकाळीं एक्सिडेंटांत एकलो गेलो. स्कूटर आनी म्हालाचे टेम्पोचो एक्सिडेंट. मडगांव मुर्डी मंडपाचो तुळशीदास नायक फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हरता म्हणल्यार गेलो. ताचें वय 75. तो गणपती पळोवंक म्हूण खंय कपलेश्वरी आयिल्लो. एक्सिडेंटाचे सुवातेर तो लोकां कडेन उलयतालोय. अकस्मात ताची परिस्थिती क्रिटिकल जाली. एक ब्रेक. Goa Fire and Emergency Services. We serve to save. Call 101. आज मिसेस शर्मा का बड़ा इम्तिहान. बॉस को खाने पे बुला के दोनों परेशान. पति पत्नी को अब समझ आया बॉस अप्लायंसेस घर में लाया. ब्लेंडर, टोस्टर, मिक्सर, ग्राइंडर, आयरन, एग्जॉस्ट और जूसर. बॉस होम अप्लायंसेस जिंदगी आसान बना दे. बस बस रोक दो. कितने हुए भाई साहब? सर 55 रुपये. 55 रुपये? हाँ ये लीजिए. सर छुट्टे नहीं हैं. छुट्टी तो मेरे पास भी नहीं है. तो एक काम कीजिए सर, यूपीआई के किसी भी एप्लीकेशन से आप पे कर दीजिए. मेरा वर्चुअल आईडी पीछे लिखा हुआ है. अच्छा ओके ओके.
हम यूपीआई को सपोर्ट करते हैं। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ साखळी अनुमनेता 37वा गणेशोत्सव 11 दीस चलपी ह्या उत्सवात तुमच्या खातीर आयोजित केल्यात विंगड कार्यावळी आणि सांगाताक देणगी कुपनाचेर भरघोस इनामां। पयले इनाम मारुती आल्टो 800, दुसरे इनाम हिरो अचीवर, तिसरे इनाम हिरो आयस्मार्ट, चौथे इनाम हिरो मेस्ट्रो, पाचवे इनाम हिरो होंडा प्लेजर, 6वे इनाम मायक्रोमॅक्स LED 32 इंच, 7वे इनाम हेयर रेफ्रिजरेटर, 8वे इनाम व्हिडिओकॉन वॉशिंग मशीन, 9वे इनाम बायसिकल विथ गियर, 10वे इनाम ओप्पो A37 स्मार्टफोन, 11वे इनाम एवो स्मिथ गीजर, 12वे इनाम आयबॉल होम थिएटर, 13वे इनाम शेलो OTG, 14वे इनाम लेडीज बायसिकल विथ गियर आणि उत्तेजनार्थ इनामां। निकाल 5 सप्टेंबर 2017 ह्या दिसा दनपारा 2 वरांचेर सार्वजनिक गणेशोत्सव साखळी हांगा उत्सवाच्या माटवांत जाहीर जातलो। United Telecoms Limited, partners of Department of Information Technology, Government of Goa, running prestigious project GBBN, Goa Broadband Network. Value-added services, G-Wave, high-speed internet on fiber, www.gwave.in. After a great success in fabrication industries for last 30 years, Abab Industries now enters in dairy industries. Say cheers to health with Ameya milk and milk products. 100% fresh milk, no powder, no preservatives, unadulterated. Ameya milk and milk products coming soon in your nearest retail stores. Tone milk, standardized milk, dahi, ghee, lassi and paneer. For distribution call 9545835225. Email info@interfaith.com. Address plot number 11, Pisulle IDC, Pisulle, Sattari, Goa. Welcome to Boshan Hotels in the heart of Mapsa city. Enjoy our hospitality with 28 well-appointed deluxe AC rooms, 2 suite rooms with exclusive terrace, conference hall with all audiovisual system for corporate seminars, birthday parties and family get-together. Enjoy mouth-watering delicacies at Mapuche, the multi-cuisine restaurant and bar, serving Indian, Chinese, continental, tandoor and Goan food. Get relaxed at the Infinity Pool at Terrace. Boshan Hotels, opposite Sri Burgeshwar Temple, Mapsa Kalangut Road, Mapsa, Bardez, Goa. Goa's biggest media house launches state's largest multimedia platform, the Goan Everyday, Goan Varta and Prudent. News on the go, of Goans, by Goans and for Goans.